नमस्कार आणि येवकार तुमकां. आयच्या ह्या खास कार्यावळीन एक अशे व्यक्ती आमच्या बरोबर आसतले जांच्या बद्दल आमी एक आदर्शान पळयतात आणि एक यूथ लिडर म्हणून पुराय गोंय तांकां वळखता आणि खास करून तांचे विद्यार्थी म्हणटा आसतनाच ते एक प्रोफेसर आसात, एक समाज सेवक आसा आणि आयज तांचे बद्दल तांचे कडेन उलोवपाचें खास रिजन आसा ते म्हळ्यार आयज तांचो वाडदीस आणि पुराय जनतेच्या वतीन तांच्या स्टुडंट्साच्या वतीन आणि प्रुडंटा वतीन राजेश कलांगूटकर सर तुमकां वाडदिसाची सगळ्यान आदी परबी हुनूनीत. आणि म्हाका दिसता मयान सगळेच जाण तुमचें नांव परिचीत आसा सगळ्यां कडेन पुराय गोंयान, कारण तुमी एक प्रोफेसर आसा आणि आयज एक खास रिजन आसा तुमचे कडेन उलोवपाचें. एक तर वाडदीस आसात तुमचो सर, बट आनीक कांय गोश्टी तुमचे कडल्यान आमकां जाणून घेवपाचे आयज आशिल्ले. विल स्टार्ट फ्रॉम युअर प्रोफेशन, कारण एज अ प्रोफेसर म्हणून तुमी डॉन बॉस्को कॉलेजीन तुमी शिकयतात. कशी कितें सुरवात जाली, कारण तुमकां खंय घरान किंवा एक शिक्षक म्हणून जावपाची केन्नाच्यान उमेद आशिल्ली अशी? सगळ्यात पयलीं आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. खरें म्हजें प्रायमरी एड्युकेशन हातुर्ली सरकारी प्राथमीक विद्यालयान जालें. त्यानंतर म्हजें सेकंडरीचें एड्युकेशन जें आसा तें हांवें विजयानंद हायस्कूल तिखाण्या हांगासर घेतलें. त्यानंतर उच्च माध्यमीक शिक्षण श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी बिचोली. त्यानंतर फुडल्या शिक्षणाक हांव फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयर हांवें DMC म्हापसा आसगांव हांगासर केलें. आनी म्हजें लास्ट इयर मागीर हांवें गव्हर्मेंट कॉलेज कॉमर्सान हांवें ग्रॅज्युएशन केलें. तेच्या नंतर म्हाका कायम शिक्षण क्षेत्रांत वचपाची सुरवात पासून इच्छा आसलेली. त्यानंतर हांवें कॉमर्सान पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें गोवा युनिवर्सिटीक. आनी तें जाल्या उपरांत मागीर हांवें शिक्षण क्षेत्रांत सुरवात केली. DMB हायर सेकंडरी स्कूल अस्नोरा हांगासर हांवें सगळ्यात पयलीं शिक्षण दान दिवपाक लागून सुरवात केली. थंयसर हांवें कांय काळ थंयसर शिकयलें. आनी तेच्या नंतर डॉन बॉस्को उच्च माध्यमीक स्कूल पणजी हांगासर म्हाका खरें म्हटल्यार थंयसर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेवळी विद्यादान करपाचें. आनी थंयसून हांवें म्हजें एड्युकेशन टिचींग करियराक म्हणजे खऱ्या पद्दतीन सुरवात केली. सर हांगासर तुमी एक गोश्ट हांव हाडपाक सोदतां, कारण आमी शिक्षक म्हणटात किंवा टिचर म्हणटा, प्रोफेसर म्हणटा, विद्यादान हे शब्द तुमी आतां इतलो वखत वापरला, खरेंच बरें दिसता, कारण हे खूब जाण वापरिना आणि हाजो मिनींग शिक्षक किंवा प्रोफेसर टिचर हाचे पेक्षा खूब मोठो जाता. रिजन कितें सर शिक्षादान? म्हाका सुरवात पासून हांव जास्त करून शिक्षक म्हज्या जे आयुश्यान जे हांवें शिक्षक प्रायमरी स्कुलान थोडेशे शिक्षक म्हजे अजून पर्यंत म्हज्या ध्यानान आसात. आनी त्या शिक्षकांचें हांवें जें कार्य तेंचें शिक्षण दिवपाचें जे पद्दत आसलेली ती म्हाका ल्हानपणा पासूनच भावल्ली. आनी ताका लागून म्हाका कायम दिसतालें की हांव शिक्षण क्षेत्रांत वचचो, हांव शिक्षक जावचो. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसलेली की हांव म्हणजे स्टेज आर्टिस्ट किंवा नाटकांनी ल्हानपणा पासूनच काम करपाची म्हाका उमेद. आनी ताका लागून तो एक कॉन्फिडन्स आसलेलो. आनी शिक्षण क्षेत्रांत गेल्या उपरांत म्हाजे हे कलेचो भुरग्यांक लागून उपयोग जातलो की काय, किंवा हांव म्हजे कडेन ती क्वॉलिटी आसा विद्यादान करपाची किंवा शिक्षण दिवपाची, ती लोकां पर्यंत किंवा भुरग्यांक बरे पर्यंत जो उपयोग जातलो अशें म्हाका सुरवात पासून दिसतालें. आनी म्हणून शिक्षण क्षेत्रांत वचप किंवा शिक्षक जावप हें सुरवात पासून म्हजे तकलेन आसलेलें. आनी म्हणून ताका लागून म्हजी जी सुरवात पासून वाटचाल जाली, म्हणजे ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत BCom केल्या उपरांत मागीर हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॉमर्सान पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. आनी तेच्या नंतर मागीर हांवें शिक्षण क्षेत्रांत सुरू केलें, म्हणजे शिक्षक म्हणून काम करपाक सुरू केलें. आनी तेच्या नंतर जें हांवें क्वॉलिफिकेशन जें म्हाका सदींच दिसता की तुका जितकें जास्त ज्ञान आसतलो तितकें तूं जास्त ज्ञान दुसऱ्याक दिवं शकता. म्हणून तेच्या नंतर हांवें मागीर इकॉनॉमिक्सान पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. तेच्या नंतर हांवें सोशियोलॉजीन पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. मागीर तेच्या नंतर हांवें MBA केलें ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटान. आनी तेच्या नंतर जे शिक्षकाक जी पदवी जाय आसता बॅचलर इन एड्युकेशन BEd तें म्हाका करपाक लागून संद मेवळी. कारण म्हाका कायम दिसतालें की हांवें जर म्हजे कडेन जर जास्त आसत जाल्यार हांव भुरग्यांक जास्त दिवं शकता. हें म्हाका सदींच दिसतालें, कित्याक ज्या मनशा कडेन जास्त आसा ताणें जास्त दिवचेंच हें सदींच आसपाक जाय तकलेन. आय थिंक आमच्या आयच्या इंटरव्यूचो जो पयलो क्वेश्चन आसा जो म्हाका एक्चुअली दिसतालें की आयच्या इंटरव्यूचो पर्पज
ते पयल्या क्वेश्चनातून सादर जाता विजन जर आसत न्ही जाल्यार खूब मनीस खूब शिखरां गाठपाक शकता आनी विजन परफेक्ट आसपाक जाय आनी त्या दिशेन आपूण वचपाक जाय. सर आमी एज अ शिक्षक म्हणून तुमकां पळयात तुमी भुरग्यां कडल्यानूय खुबश्यो गोश्टी आयकता की येस आमचे फेवरेट टिचर ह्यो सगळ्यो एक विद्यार्थी घडोवप शिक्षादान करता आसतना हे तुमचे सदांच एक ध्येय आसतालें. तातल्या तातूंत तुमी सोशल वर्कूय एक समाजकारणूय करपाक लागिल्ले. एक आवड म्हणून की एक आपलें कर्तव्य म्हणून कशी कितें सुरवात जाली? कशें हांव जेन्ना म्हज्या इन्स्टिट्यूशनान पणजे शिकयतालो आमकां जे जास्त करून भुरगे मेळटात अर्बन एरियांचे भुरगे आसा आनी त्याच बरोबर तेंची जी विचारसरणी आसलेली त्या एरियांची पणजे म्हणना फुडें एक वेगळी विचारसरणी आसता. तेंचे पालक म्हणात तुमी किंवा ते भुरगे तेंची एक वेगळी स्टायल आसा. आनी म्हाका कायम दिसतालो हांव एक ल्हान खेड्यांसून येयल्लो भुरगो, हांवें थंय शिक्षण घेतलेलें, थंयसर हांव घडलोलो, थंय वाडलोलो हांव. आनी ही जी पणजेन जी सुविधा ज्यो फॅसिलिटीज ज्यो भुरग्यांक मेळटा किंवा जे ज्ञान जे पद्दतीन भुरग्यांक मेळटा ते खेड्यान जशें भुरग्यांक मेळपाक जाय त्या पद्दतीन मेळना किंवा जी कार्यां ज्यो एक्टिविटीज शहरान जातात त्यो खेड्यान जायना. हेका लागून म्हाका खरीच दिसतालें की म्हज्या लोकांक लागून आमच्या लोकांक लागून कितें तरी आमी करपाक जाय जे शहरांनी घडटा. मागीर म्हाका आमची जी टीम आसा आमचे जे सगळे आमी बरोबर काम करतात तितून सम्राट क्लब म्हणून आमी एक क्लब मयान सुरू केलो आनी तितूनसून म्हाका खऱ्या पद्दतीन बऱ्या पद्दतीन म्हणल्यार मोठ्या प्रमाणान जे आमी चिंत्ताले आमचे तकलेन नासलें मे बी शिक्षण क्षेत्रांतलें कार्य किंवा शिक्षण क्षेत्रांत भुरग्यांक कशें मदत करप किंवा कल्चरल जे आमी सांस्कृतीक जे कार्यक्रम आसा थंय लोकांक कशें प्लॅटफॉर्म दिवप किंवा ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमी बऱ्या पद्दतीन करूं शकले. आनी ताका लागून कशें आसा की आमी आयज जर तुका जर क्वॉलिटी मनीस जर घडोवपाक जाय जाल्यार क्वॉलिटी एड्युकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ताका लागून आमकां कायम दिसतालें जी आमची टीम आसा आमी सदींच कायम उलयताले की आमकां क्वॉलिटी एड्युकेशन आमच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय. जर क्वॉलिटी एड्युकेशन जमलें जाल्यार एक क्वॉलिटी मनीस जातलो आनी तेजो जो फ्युचर आसतलें तें एक क्वॉलिटी फ्युचर आसतलें. आनी ताका लागून आमी शिक्षण क्षेत्रांत मयन आनी जे पंचकृशींतले गांव आसात मयाच्या बरोबर जे बाकीचे नजीकचे गांव आसात थंयसर आमी बऱ्यापैकी समाजकार्य म्हणजे जास्त करून शिक्षण क्षेत्रांत जे मदत करूं शकता आमचे जे नवे जनरेशन आसा ताका लागून आमचें काम चालू आसा. आतां आमी थोड्याच दिसा पयलीं आमच्या बिचोली तालुकांतल्या 10वेच्या भुरग्यांक लागून एप्टिट्यूड टेस्ट घेतले. कमीच कमी 400 भुरग्यांनी एप्टिट्यूड टेस्ट आन्सर केली. आनी एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणल्यार कशें आसा ऑनलायन टेस्ट आसता. एक सुधीर आचार्य म्हणून आमकां एक जो स्पेशलिस्ट आसा एक्सपर्ट आसा ह्या फिल्डान बिचोलचो तो आमकां मेळ्ळो. तेजे माय स्मार्ट मूव म्हणून हें फर्म आसा पूण तो आमकां वॉलंटरिली ह्या हितून काम करपाक लागून अग्री जालो. मागीर आमी सम्राट क्लब आनी आमचे कडेन आत्मशक्ती विकास संस्था म्हणून 1-2 संस्था आसात तेंच्या संलग्न ते बरोबर घेवन आमी हो कार्यक्रम सुरू केलो. आतां एप्टिट्यूड टेस्ट म्हटल्यार कितें एप्टिट्यूड टेस्टान ती ऑनलायन टेस्ट आसता तितूनसून एका भुरग्याचे टॅलंट्स तेजी एरिया ऑफ इंट्रस्ट कळटा आनी अकॉर्डिंगली जर त्या भुरग्यान त्या एरियान जितून तेजो इंट्रस्ट आसा ज्या एरियान तेजो कल आसा तें जर घेवन तो जर भुरगो फुडें सरलो आनी त्या फिल्डान जर ताणें एड्युकेशन घेतलें आनी त्या फिल्डान जर ताणें कोचिंग आनी ट्रेनींग घेतली जाल्यार तो बऱ्यापैकी एक तेजें फ्युचर एक बरें जावं शकता. बरोबर. फुडल्या क्वेश्चनाचेर येता सर कारण हालींच इलेक्शन जाले झेडपीचे. तुमी केन्ना आयुश्यान चिंतिल्लें की आपूण राजकारणान येतलें म्हणून? कारण तुमी एज अ शिक्षक एक अर्थकारण सुद्दां म्हणून तुमकां अर्थकारण खबर आसा तुमकां. समाजकारणान तुमचें नांव पूर्ण गोंयान आसा, मयांत तर आसात पूर्ण गोंयानूय आसात. आनी राजकारण आतां हे तिनूय गोश्टी जेन्ना जुळटा म्हणजे अर्थकारण समाजकारण राजकारण एक बरो लिडर तयार जाता. आनी गोंयचेच न्ही भारताचे सुद्दां अशे बरे बरे लिडर आसात हे तिनाय गोश्टींनी माहीर आसा. तुमी तिसऱ्या गोश्टीन पावतले हे केन्ना चिंतलेले राजकारणान पावतले म्हणून? कशें आसा खबर आसा की अशें सदींच म्हणटा की जो बरो राजकारणी आसता तो जेन्ना बरो समाजकारणी आसता तेन्नाच बरो राजकारणी जावपाक शकता. जे पद्दतीन आयच्या काळान जे सगळ्यो गोश्टी चल्ल्यात त्यो विचार केल्या उपरांत अशें दिसून येयलें की हांव जो आसा तो आमची एक टीम आसा. आमी बऱ्यापैकी शिक्षण क्षेत्रांतले म्हणा
कायदा क्षेत्रांतले म्हणा, समाज कार्यांतले म्हणा किंवा थोडेशे राजकीय क्षेत्रांतले अशे लोक आमी एकठे आसा आनी आमी बरोबर काम करता. सो जेन्ना आमी ठरयलें की आमकां अशें सांगलें गेलें की तुमी इतकें समाजकार्य करता, इतक्या लोकां पर्यंत तुमी पावता, लोकांच्यो समस्या तुमी जाणून घेता, तेन्ना तुमी राजकारण कित्याक करचें न्हू अशें म्हणून खुबश्या लोकां कडसून आमकां सजेशन येवपाक लागलें. आनी आमी एज अ टीम म्हणून काम करता. जेन्ना अशें जालें की बाबा हय, जर लोकांची अशी अपेक्षा आसा की आमी फुडें वचून जर राजकारण करचें जाल्यार तें कोणी लडप, कोणी वचप, कोण फेस म्हणून कोण फुडें रावप. जेन्ना आमच्या टिमीन ठरयलें की तूं फुडें वचप, फेस म्हणून आमचो, तूं लिडर म्हणून फुडें रावप, हें जेन्ना ठरयलें तेन्ना हांवें ठरयलें जर सगळ्यांची इच्छा आसा जाल्यार करप. राजकारण कशें आसा, जो शिकलेलो मनीस आसता जावं ताका ज्ञान आसता त्या मनशाक राजकारणा बद्दलूच नॉलेज आसता. अशें न्हू की आमी राजकारणा कडसून पूर्ण पयस आसा अशाचो कांय प्रश्न ना. हांवें कित्याक विचारलें सर, आतां खुबशे आमी आयकतात की राजकारण म्हळ्यार वायट, राजकारण हो टर्मूच वायट. राजकारण म्हळ्यार एक आमी पॉलिटिक्स म्हटल्यार काय तो पॉलिटिक्स करता, हे करता, हे टर्मूच आमी रॉंग तरेन घेतलेले आसा. एक राजकारण वचप म्हळ्यार बरें न्ही अशें म्हणटात. पूण एज अ शिक्षक म्हणून तुमी इतले बरे वळखले वता आख्ख्या गोंयान, कितें आशिल्लें तकलेन की बाबा आता राजकारणान गेल्या उपरांत लोक आपल्याक बाबा अशें म्हणटले तशें म्हणटले, कितें आशिल्लें तकलेन? हांव सदींच जी गोष्ट करपाक वयता ती पॉझिटिव्हली घेवन करता. आतां राजकारण जो शब्द आसा तो राजकारण शब्द हो आयचो आनी कालचो शब्द ना. इवन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बरोवच्या पयलीं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पॉलिटिक्साचो इम्पॉर्टंट डेमोक्रेसीक दिवच्या पयलीं सुद्दां राजकारण आसा. तेज्या उपरांत आमी सदींच म्हणटा की शिवाजी महाराज, आमी अजुनूय म्हणटा की शिवाजी महाराजा सारके राजा अजुनूय आसचे, पूण शिवाजी महाराजानूय बीन राजकारण केलां. जे शिवाजी महाराजांनी आपल्या कार्यकाळान जे 50 वर्सांनी जो कितें घडयलें ते राजकारणानसूनच घडयलें. सो राजकारण किंवा पॉलिटिक्स हो शब्द वायट न्हूच. जे लोक जे पद्दतीन तो इंटरप्रेट करतात त्या हितूनसून तो शब्द एक वायट शब्द म्हणून निर्माण केल्लो आसा. बरोबर. सो आयज कशें आसा खबर आसा, आयज कोविडची परिस्थिती आसा, तुमी पळयलां आसतलें जे पद्दतीन सगळें चल्लां आनी हितूनसून अशें दिसता की हें सगळें चर्निंग जावन हो सगळो मंथन जावन एक बरे दीस आमकां येवपाचे आसा, बरें राजकारण आमी पळोवपाचें आसा. कारण जे पद्दतीन आयज युवा फुडें सरलेलो आसा, यूथ कम्युनिटी जी फुडें सरून जे पद्दतीन आयज भायर येवन काम करता, जी लोकांक मदत करता, तें जर पळयलें तुमकां दिसना की ह्या फुडलो जो काळ आसता तो युवकांच्या हातीन वयतलो कसो दिसना. युवक हांगासर खंय तरी नेतृत्व करतले कशें दिसना, तेंचे विचार घेवन ते फुडें येतले कशें दिसना. कारण आयज जो युवक आसा, जो आयचो जो यूथ आसा तो सडेतोडपणे उलोवपाक शिकलेलो आसा, तेका बरें वायट कितें तें कळपाक लागलेलें आसा. सो पॉलिटिक्स जे आमी जे म्हणटा की तो एक वायट शब्द हो जे पद्दतीन तो इंटरप्रेट केलो गेला की जे पद्दतीन राजकारण चलता आयज काल तेणी तो वायट केलो. तर पॉलिटिक्स हो वायट शब्द न्हूच. कारण सांगता, पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कॅनॉट बी देअर विदाउट द पॉलिटिक्स. एक इम्पॉर्टंट जर आमी म्हणटा की भारत हो सगळ्यांत जास्त लोकशाही असलेलो जर देश म्हणटा तर पॉलिटिक्सा शिवाय कसो आसूं शकता? असूच शकना. पॉलिटिक्स इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टंट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी. सारकें. एंड दीस इज द रिजन आमकां बरे विजनरी लिडर्स जाय. ताजे कारण हे की हो विचार प्रत्येक लिडरा मदीं आसपाक जाय. सर, म्हाका दिसता तुमी ज्या तरेन मांडल्या गोश्ट ती सगळ्यां पर्यंत पावल्या आनी पटल्या आसतली. ती पॉलिटिक्स शब्द वापरतना आतां जतनाय घेया वापरतना की आमी कितें म्हणून वापरता. तो पॉलिटिक्स हो शब्द केन्नाच वायट न्ही. शब्द बरो आसा बट ताजें इंटरप्रिटेशन रॉंग केल्लें आसा. तुमी उलयतना एक गोश्ट सांगली की यूथ जे आसा तांकां आतां फुडें सरपाक लागल्या, यूथ पॉझिटिव्हली पळयतात, नवे नवे विचार घेवन फुडें येता. युथां खातीर जे तरणाटे भुरगे आसा तांच्या खातीर कितें प्लॅन आसा तुमचे कडेन? हांवें वदळ म्हटलें की nothing can substitute the education. Education is the most important pillar of the quality development of the human being. जेन्ना तुका एक बरें एड्युकेशन कोणा भुरग्याक मेळटलें तेन्ना तो जो भुरगो आसा तो भुरगो फुडें वचून एक ताजो फुडार बरो जावपाक शकता. आनी जर म्हाका तुमी जर युथा खातीर कितें करतलो म्हणशात जाल्यार सगळ्यान पयलीं जशें हांवें तुमकां सांगलां की आमी ऑलरेडी आमी एप्टिट्यूड टेस्ट भुरग्यांक लागून घेतला. कित्याक आय ऑलवेज बिलीव जे म्हाजे कडेन आसा तें सोदून काडून तेजेर कोचिंग घेवन तेजेर काम करीत जाल्यार आय विल बी सक्सेसफूल. म्हाजे कडेन जे नाच तितून जर हांव कितें तरी सोदूंक गेलो जे नाच म्हजे कडेन जाल्यार तुका कशें जाता की फुडें वचून तुजो बऱ्यापैकी टायम पिड्ड्यार जाता.
सो यूथ म्हणून जर पळयशात जाल्यार आमी जी एप्टिट्यूड टेस्ट जो भुरग्यां मदलो कल फायंड आवट करप, तेंच्या मदलो जो इंट्रस्ट आहा तो फायंड आवट करप, आनी त्या पद्दतीन जर तेंकां जर कितें जाय, तेंकां जें एड्युकेशन जाय, तेंकां जी स्कील जाय, तेंकां जी ट्रेनींग जाय, ती जर दिवपाक शकले जाल्यार एक बरें जनरेशन, फुडलें जनरेशन आमी बऱ्या पैकी एक तयार करूं शकतले आनी तेजेर आमचो जास्त करून कॉन्सन्ट्रेशन आसतलें. त्याच बरोबर आमी तुमकां खबर आसतलें की बँकींग सेक्टर जो आसा गोव्यान, बँकींग सेक्टर गोव्यान म्हणा किंवा नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल म्हणा, बँकिंगेन एक रिक्रुटमेंट आसता एवरी इयर, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी ते रिक्रुटमेंट मोस्टली कशें आसता, हे नॅशनलायज बँकिंगची गोश्टी उलयता हांव. थंयसर कशें आसा की ते भुरगे जे आसतात पळय तेंकां ते रिक्रुटमेंट टेस्ट आसता, प्रत्येक बँक ती टेस्ट कंडक्ट करता. आतां मे बी कोविडाक लागून तेंच्यांनी तें सद्या स्लो डावन केलां आसत, पूण आसता हें. सो थंयसर जर त्या भुरग्यांक रिक्रूट जावपाक लागून, कारण कशें आसा गव्हर्मेंट हे सगळ्या फूल पॉप्युलेशनाक एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करूं शकना. बरोबर. सो तेका लागून जर भुरग्यांक आमी थंयसर ट्रेन केले, थंयसर तांकां जर कॉन्फिडंट दिलो की बाबा तुमी वचून ही टेस्ट आन्सर करून यू कॅन क्लियर, जर बऱ्या पैकी जो आमकां जो गोव्यान अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा, कारण तुमकां खबर आसतलें की अनएम्प्लॉयमेंटान गोंय आमचें सेकंड लागता. हरियाणा कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स गोवा इन अनएम्प्लॉयमेंट. सो आमच्या गोव्यान बऱ्या पैकी अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट आसा. सो आमकां टू सम एक्सटेंट आमी कितें फुल्ली 100% हो प्रॉब्लम सॉल्व करूं शकचे ना ऑन द फर्स्ट इन्स्टन्स, कारण आनी ही ओवरनायटूय गोश्ट घडची ना. बरोबर. पूण जर आमी सुरू करूं शकले, हांगासर थोडेशे आमी जर युथांक एम्प्लॉय करूं शकले, त्याच बरोबर ज्या भुरग्या कडेन ज्यो स्किल्स आसात त्यो स्किल्स डेव्हलप करून जर तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर प्रोवायड करूं शकले तर तितून आमी थोड्या पैकी भुरग्यांक खंय तरी हेल्प करूं शकता. आनी आयज जी गरज आसा यूथ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जो कॉन्सेप्ट म्हणटा आमी, कारण कितें आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे सगळेंच करता जो पर्यंत गव्हर्मेंटा कडेन रेवेन्यू येतलो बाय पेईंग टॅक्सीस, तो पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जातलेंच. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा. सो ज्या भुरग्याक जे युथाक ज्यो गजाली करपाक जाय आमी, कारण एड्युकेशन म्हणा किंवा स्कील डेव्हलपमेंट म्हणा, किंवा आयज तुमी गोश्ट घेयात की आमी प्रत्येक गांवांनी स्पोर्ट्स क्लब्स आसा, इंडिविज्युअली ते खंय तरी आसा, तेजे एक जॉयंट फेडरेशन करप, सगळ्या भुरग्यांक एकठांय, सगळ्या क्लब्स एकठांय करून एक जॉयंट फेडरेशन करप. कितें तांकां लागून सपोज जर फाल्यां आतां आमी मय मतदारसंघ म्हणून पळयला एक बरो एक स्टेडियम ना, बरो ट्रेनींग फॅसिलिटीज ना, कोचिंग फॅसिलिटीज ना स्पोर्ट्सान, आमचे कडेन सुद्दां बरे भुरगे आसात जे बरे खेळूं शकता. आमी तेजे टॅलंट्स फायंड आवट करून तांकां जर बरी ट्रेनींग दिली, बरी कोचिंग दिली जाल्यार ते एक बरे खेळाडूपटू जावं शकता. आमचे कडेन लिगल फिल्डान आसलेले कितकेशेच लोक आसात, सो तांकां बरोबर घेवन आमी जो लिगल एडवायस म्हूण जो आमकां जाय पडटा आमच्या लोकांक तें करूं शकता, तांकां प्लॅटफॉर्म खंय तरी दिवं शकता आमी. जे आसा ते युथांक जे जाय. आनी त्याच बरोबर गोश्ट कशी आसा की म्हजे कडेन खुबश्या युथाक लागून प्लॅन आसा, पूण युथांक बरोबर घेवन तेंचे तकलेन कितें आसा हें जर बसून थरोवन आमी जर तें घेवन फुडें सरूंक शकले जाल्यार तेच्या सारकें आनीक कांयच ना. बरोबर. सर खूब बऱ्यो आयडियाज आसा, कारण ज्या तरेन तुमी पळयल्लेले आसा मये त्या तरेन तुमी ह्यो गोश्टी सांगतात आनी तुमकां खबर आसा कितें जाय तें. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉयंट सर, आयज मया तुमी पळयतात आयच्या दिसा खुबश्यो गजाली जाय नाका हे सगळें तुमी पळयले आसतले लोकांक, कारण तुमची जी टीम आसा तांचे कडेन हांव उलयलाय बीन खुबश्या फावटी. एक समाजान वावुरपी अशी सगळी टीम आसा, तांच्यांनी कांय नोटीस केले आसतले. आयचे जे पॉलिटिक्सूच म्हणटा ते बऱ्या तरेनूच घेवनूच आमी या. आयचे जे मयाचे पॉलिटिक्स आसा न्ही किंवा राजकारण आसा किंवा मया मतदारसंघ आसा तो आयज खंय पळयता आनी ताचो रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो अशें दिसता तुमकां? कशें जालां खबर आसा की कसली गोश्ट ओवरनायट कांयच घडना. आतां आमचें गोंय स्वतंत्र जालें 1961. तेच्या उपरांत ज्यो गोश्टी घडत गेल्ल्यो आसा त्यो प्रत्येक गोश्ट ह्या गोश्टीक जबाबदार आसा. एक मनशाक कोणाक ब्लेम करून कांय अर्थ नासता. आमी कशें करता खूब वेळा की कोण तरी बाबा इमिजिएट कोण तरी आसता तेका ब्लेम करप, हो एक मनशाची मेंटलिटी जाल्ली आसा. पूण त्याच हांवें तशेंच म्हटलें की ओवरनायट कसल्योच गोश्टी घडना आनी तेका लागून सदींच रायट पर्सन शूड बी इन द रायट प्लेस एट द रायट टायम. हो एक फ्रेज आनी हो एक प्रिंसिपल सदींच तकलेन दवरपाक जाय. एक पर्टिक्युलर मनीस तो त्या फिल्डांचो न्हूच आनी तेका आमी जर सांगलें की बाबा हें तुवें काम करपाक जाय, तो मनीस विल बी डुईंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डुईंग इट. ही वॉन्ट बी डुईंग इट रायट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट. एक्झॅक्टली. सो करूंक जाय म्हणून तो करतलो.
आतां आमकां खबर आसा की सचिन तेंडुलकार एक इंटरनॅशनल क्रिकेट प्लेयर. फाल्यां जर ताका सांगलें तो बरो क्रिकेट खेळटा म्हणून तूं वच आनी फुटबॉल आमच्या नॅशनल टिमीन खेळ म्हणून, जाल्यार जावचें ना, कारण स्कील नूच. सो त्या खातीर कशें आहा, रायट पर्सन शूड बी सिलेक्टेड फॉर द रायट वर्क एट द रायट टायम, हू हॅज द रायट नॉलेज ऑफ एवरीथींग. ह्यो गोश्टी आमचे कडेन जायना म्हणून खंय तरी आमी कमी पडटा. हांव कोणा एका मनशाक ब्लेम करना. हेका लागून प्रत्येक जो मनीस आसता त्या मतदारसंघाचो, प्रत्येक जो वोटर आसता, तेणी रायट डिसिजन रायट टायमार घेवपाक जाय. आनी हांव सदींच म्हणटा की आमी कितें करता, फक्त कितें तरी कोणाक तरी निवडून दिलो आनी तेजे कडसून एक्सपेक्टेशनां इतकी दवरता आमी की दॅट पर्सन ऑल्सो फेल्स अँड द वन हू वोट्स ऑल्सो फेल्स. पूण खुबश्या वेळार अशेय गोश्टी जातात की लोक भायर सरून वोटींग करिनात. आमकां खबर आसा की प्रत्येक इलेक्शनाक वोटींग पर्सेंटेज, आतां जिल्ला पंचायत इलेक्शन घेतलें जाल्यार कितके पर्सेंट वोटींग जाल्या, जेव्हा असेंब्ली इलेक्शन म्हटल्यार कितके वोटींग जाता, पार्लमेंट इलेक्शन म्हटल्यार कितके वोटींग जाता. हांव तुमकां एक कमीट करता, ज्या दिसा इंडियेन किंवा गोव्यान 95% वयर वोटींग जातलें, ते दिसा तुमकां इलेक्टेड कॅन्डिडेट्स, नंबर 1 इलेक्टेड कॅन्डिडेट्स तुमकां दिसतले. म्हाका दिसता ही संकल्पना आनी ही एक थॉट जो आसा न्ही, तो म्हाज्या खातीर खूब देख दिणो आसा. म्हळ्यार खंयच्या एका मनशाक ब्लेम करून कांयच अर्थ ना, ही गोश्ट सारकी आसा, सरान ज्या तरेन समजून सांगलें. बट रायट टायमार रायट मनीस रायट प्लेसीर जर पावत न्ही, खुबश्यो गोश्टी बदलपाक शकता. हे लक्षांत घेया. हांव फक्त मये पुरती हें सांगिना. आतां मयेकारांक तर हें सगळें आतां चिंतपाची गरजूच आसा, म्हाका दिसता सरान जशें सांगलां तशें. बट आख्ख्या पुराय गोंयच्या लोकांनी ही गोश्ट मातशें लक्षांत घेयात की करेक्ट मनीस करेक्ट टायमार करेक्ट जाग्याचेर आसता. म्हाका दिसता सद्याचो माहोल खूब बरो जाला, मातशें गडगडटा आनी पावसूय, आनी आमचे मये तशें कृशी प्रधान एक मतदारसंघ आसा. सर, मये आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी म्हणटा, कशा दृश्टीन पळयतात आनी कितें प्लॅन्स आसात मया खातीर? कशें आसा खबर आसा, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जेन्ना कशें आसा की आमकां वी हॅव टू थिंक अबाउट द ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. जशें तुवें आतांच म्हटलें की मये एक कृशी प्रधान आमचो भाग आसा. तो खरें सांगपाचें म्हटल्यार वायट दिसता सांगपाक की आतां सद्या ज्यो शेती जर आमी पळयल्यो, ज्यो खाजन शेती म्हणा किंवा वांयगण शेती ज्यो आसा आमच्यो, त्यो जर तुजे जर सर्वे करपाक गेलो मये मतदारसंघान, जाल्यार कमीच कमी 70% वयर आयज अनकल्टिवेटेड आसा. 70% वयर अनकल्टिवेटेड आसा. आनी हेजे जर तशें जर रिजन्स फायंड आवट केले जाल्यार शेतकऱ्यांच्यो तश्यो चुकी ना. कशें जालें की ज्या वेळार शेतकऱ्यांक ज्यो डिफिकल्टीज येताल्यो कल्टिवेशनाक लागून, त्या टायमार हार्वेस्टिंग मशीन्स म्हणा किंवा ट्रॅक्टर्स म्हणा किंवा इतर ज्यो फॅसिलिटीज आसलेल्यो, बियाणी म्हणा, ह्यो ज्यो गोश्टी आसलेल्यो, त्या वेळार जश्यो त्यो मेळपाक जाय आसल्यो त्यो मेळ्ळ्यो ना. लेबर हाडून तें सगळें करप हें डिफिकल्ट वयतालें. म्हणजे एक फावट अशें जातालें की इनकम वॉज लेस दॅन द एक्सपेंडिचर. सो ते परवडनासलें. म्हणून कशें जालें की एक फार्मर कमी जायत गेलो. आनी आयज अशें जशें सांगलां ते 70% वयर अनकल्टिवेटेड लँड आसा. हे परत अंडर कल्टिवेशनाचेर हाडपाक डिफिकल्ट न्ही, कारण आतां मॅकनायज एग्रीकल्चर जाल्लें आसा. बऱ्यापैकी सगळ्यो मशिनरीज अवेलेबल आसा, गव्हर्मेंटा कडेन आसा, प्रायवेट सेक्टर आसा, तांचे कडेन मशिनरीज आसा. त्याच बरोबर आमी अशें म्हणटात की जो आमचे मये मतदारसंघ जो आसा, मये मतदारसंघ हो तसो पळोवंक गेलो जाल्यार टुरिजम फेवर्ड मतदारसंघ आसा. मये लेक हो जो आसा तो आमचो विश्वान फेमस आसा. बरोबर. परत आमचे नारव्यान जे आमचे सप्तकोटेश्वर आसा, ते पूर्ण भारतांतले लोक त्या सप्तकोटेश्वर पळोवपाक लागून आतुरलेले असतात. त्याच बरोबर आमचो मये भाग किंवा मयेच्या नजीकचे जे हांव जो पंचक्रोशी इतको वयर म्हणटा, ते भाग अशे आसात की थंयसर इको टुरिजम आमी डेव्हलप करूं येता. ज्यो आमच्यो पोंयो आसात, ज्यो पोंयो आसात त्यो जर आमी कनेक्ट केल्यो तर थंयसून नॅचरली बोटींग हें करूं शकता. आमचे लोकल यूथ आसा थंयसर तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता. त्याच बरोबर आमी जे म्हणटा की आमच्या हितून अशे ट्रेडिशनल ज्यो गोश्टी घडटात, काजू बागायती म्हणा किंवा ते जो बिझनेस आसा, त्या वेळार ते जे आसा ते आमी हाडून टुरिस्टांक दाखोवपाक शकता. जेणे करून टुरिस्टांक तेजे हें जातलें. जशें एक राजस्थानाक वचात तुमी, राजस्थानाक तेंच्यांनी जे लोकल ट्युरिजम डेव्हलप केल्लें आसा, तितूनसून बऱ्यापैकी सोर्स ऑफ इनकम तांकां मेळटा.
तेच आमी मये मतदारसंघान करूं शकता. हांगासर आमचे कुळागरां आसा, कुळागरान व्हरून ती जी सिस्टम आसा ती आमच्यान दाखोवं येता. टुरिजम डेव्हलप करूं येता, एक इंट्रस्ट क्रिएट करूं शकता आमी. काजूच्यो बागायती आसात आमच्यो, थंयसर ज्यो एक्टिविटीज जाता, एक भाटी बसयल्ले आसता, थंयसर व्हरून ते टुरिस्टांक दाखोवं शकता आमी. मुट्ट्याचो रोस कसो काडटा, जावं बाकीचे कश्यो एक्टिविटीज जाता, हें जर आमी दाखोवं शकले जाल्यार बऱ्यापैकी इको टुरिजम आमी डेव्हलप करूं शकता आनी इजिली डेव्हलपमेंट जातलें. म्हाका दिसता तुमी जास्तशे क्वेश्चन जे आसा ते बऱ्या तरेन आन्सर केल्ले आसा. एक लास्ट क्वेश्चन म्हाका विचारपाक जाय की इन नेक्स्ट 5 years तुमी ताच्या पयलीं एक गोश्ट म्हाका सांगा की नेक्स्ट इलेक्शनाक अशें आयकपाक येयलां की तुमी आमकां लिडर म्हणून आसतले मये मतदारसंघान. तुमी इलेक्शनाक रावतले हय. मनान आनी आमचे पूर्ण जे तुमचे सहकारी आसा तांचे सगळ्यांनी ठरयल्लेले आहा मनान तुमी सारके आतां रावपाचे आसा. कितें प्लॅन्स आसा एंड आफ्टर 5 years एक विजन कितें आसा आनी खंय पळयता आमचे मये मतदारसंघ? कशें आसा खबर आसा, आतां मये मतदारसंघ म्हणून जी आमी जबाबदारी घेतल्या, आमी जिल्हा पंचायत इलेक्शनूय लडयलें, बऱ्यापैकी लोकांनी आमकां साथ दिलो. बरोबर. आनी तें जाल्या नंतर खंय तरी थोडे आमी कमी पडले आनी तें जाल्या नंतर अशें जालें की आमी असेंब्ली इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन लडप. हें जेन्ना जालें तेन्ना आमी जे तकलेन आमचे विचार आसात, आमचे कडेन शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म अशे प्लॅन्स आसात. आतां शॉर्ट टर्म प्लॅन्स कसले, जी कामां उरलें आसत, जी कसले तरी थोडी बारीक सारीक कामां उरलें आसत, एक सादी गोश्ट घेवन चला, एक रस्त्याचें थोडेशें काम करपाक, ते शॉर्ट टर्मान ते करूं येता. ते शॉर्ट टर्म एक इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू आसा अशें धरून वचया की बाबा ताका ते अंडरग्रावंड लायन ले करपाक जाय. दीज आर लाँग टर्म प्लॅन्स, कळ्ळें न्हय. मागीर हो जो प्लॅन जो सक्सेसफूल जातलो इट वील बी बेनिफिटींग इवन द जनरेशन्स. बरोबर. सो जे उरल्यात थोडी थोडी बारीक बारीक जी कामां उरलेलीं आसा ती शॉर्ट टर्म, मागीर ती थोड्या टायमान जी पटपट करून करूं शकतले ते आमचे कडेन आसात. एक रोड्सांचे म्हणा, बारीक बारीक गोश्टी म्हणा, किंवा गटारांचे म्हणा, किंवा बारीक सारीक जी गोश्टी आसा एक बेगीन जातली ती फास्ट जावं येता. आनी त्याच बरोबर एक गोश्ट लक्षांत दवरा की तुमकां खबर आसतली ह्या कोविडाच्या टायमान आमकां हेल्थ इश्यू बऱ्यापैकी येयलो. आमच्या मयान PSC आसा, बरोबर, बरी फॅसिलिटी प्रोवायड करता. पूण त्याच बरोबर इतके ह्या वेळार आपले दुयेंती वाडले की आमकां अशें दिसलें की आमचे कडेन एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसचें. जशें बिचोले एक अपग्रेडेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसचें, सामकी काळाची गरज आसा. ते आसचें, ते जावपाक जाय. दीस वील बी द परमनंट प्लॅन, आय मीन द लाँग टर्म प्लॅन. त्या बरोबर तुमकां खबर आसा की मये मतदारसंघान एक व्हडलो इश्यू आसा की जमनीचो इश्यू आसा. दॅट हॅज टू बी टच परमनंटली, खंय तरी परमनंटली सोंपोवपाक जाय ते इश्यू. आनी तेजी सारकी पूर्ण स्टडी केल्ली आसा हांवें, कारण हांव ते संस्थेन जी काम करता हेका तितून काम करता. सो अशे शॉर्ट टर्म प्लॅन्स, लाँग टर्म प्लॅन्स आसा जेणे करून ते बाबा ही टीम हांगासर आसलेली, हे बरोबर आसले, पण हेंका लागून हे गोश्टी जावं शकल्यो, अशें जावपाक जाय. अशे गोश्टी जावपाक जाय. अशे शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म प्लॅन्स आमचे कडेन आसात. सो एक विजन आसा पूर्ण फुडें व्हरपाक. म्हाका दिसता टायमूय जाला आनी पावसूय सुरू जाला आनी एक पॉझिटिव्ह नोटाचेर आयचो हो इंटरव्यू सोंपोवपाक सोदता. सर, परत एक फावट तुमकां पूर्ण गोंयच्या वतीन, तुमच्या स्टुडंट्सांच्या वतीन, मये मतदारसंघाच्या वतीन वाडदिसाची हुनहुनीत परबी. आनी एक गोश्ट परत एक फावट रिपीट करपाक सोदता, करेक्ट मनीस करेक्ट टायमार करेक्ट प्लेसीर आसप भरपूर गरजेचें आसा. आनी ते खातीर म्हणजे कोणाक जर उमेद ना आनी तो फक्त रावपाक जाय म्हणून रावता इलेक्शनाक आनी निवडून येता जाल्यार तुमी चिंतात. आनी अशा मनशाक जर तुमकां मत घालपाक जाय आनी तांकां निवडून हाडून फुडें कितें जातलें हें तुमकां खबर आसतलें, चिंतात ताजेर. आनी सरान ज्यो ज्यो गोश्टी सांगल्या एक विजना बद्दल, मये मतदारसंघ फुडें वचपाक कितें करपाक जाय, कशें आसपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी लक्षांत घेयात. आनी हो इंटरव्यू सोंपयता आसतना सर, फुडली वाटचाल तुमची ब्रायट आसूं आनी इतलेंच देवा कडेन मागता. तुमी आयले, टायम दिलो, पावसूय बऱ्या टायमार आयला. थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही टायम दिलो म्हणून. देव बरें करूं सर. पावसाचे देवाचे शावर्स ऑफ ब्लेसिंग. थँक्यू. येस, थँक्यू. धन्यवाद.